टेनंटेड जमीन जी पळय आसा आख्ख्या गोंयांत ती भरपूर प्रमाणान आसा आनी ती कुळाची आसा. एग्रीकल्चर टेनन्सी म्हणजे लोक जे शेतान जे रोयतात आनी पिकोवन खातात ती टेनन्शियल लँड. आज ताजो रिकॉर्ड सरकारा कडेन ना. आतां जवळ जवळ तुमी पळयात स्वतंत्र जावन 65 वर्सां जालीं, 62 वर्सां जालीं आनी स्टेटहूड मेळून 35 वर्सां जालीं. पूण आज पर्यंत सरकारा कडेन बाबा कोण मुणकार, कोण कूळ, कोण भाटकार हे कांयच रिकॉर्ड ना. जे पळय ताणें 1976 72 जी सर्वे केल्ली त्याच रिकॉर्डाचेर ते आसा सगळे कितें काय म्हणल्यार गृहीत धरतात आनी मुखार हो कारोबार चल्ला. त्यारे आमी सरकारा कडेन मागणी आसा, खास करून हे जे सरकार आसा आनी खास करून रवी नायका म्हणटा की रवी नायक आतां मिनिस्ट्रींग आसा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आसा, कॅबिनेट मिनिस्ट्रींग आसा. ताणें 1992 हो कायदो परत रूज केल्लो कसेल त्याची जमीन राहील त्याचं घर. तर त्या अंतर्गत तुम्ही सर्वे करात, कुळाची सर्वे करात. टेनन्शियलाची जमनीची आज पर्यंत सर्वे करूं ना. कितलो बाबा वर्ग जो पळय आसा, कितलो झोन जो पळय आसा तो आज पर्यंत आज एग्रीकल्चर टेनन्सी खंयच ताणें डिक्लेअर करूं ना. त्याची आमची मागणी आसा की समज म्हूण तूं टेनन्शियल लँड डिक्लेअर जाली आनी ते रिकॉर्ड समज म्हूण तूं फॉर्म 1 चडले आनी मागीर सनदी दिल्यो जाल्यार मागीर सरकाराक आनी आमच्या शेतकऱ्यांक बरें पडटलें. कित्याक आज आमी पळयतात की PPP तत्वाचेर 99 इयर्स लीज ट्युरिजम सेक्टरान लोक आतां गव्हर्मेंट आतां बळकायत आसा शेतकारांच्यो, गरीब कश्टकरी समाजाच्यो. ते शेतकन्ना म्हणटात आनी कितें म्हणल्यार त्यो म्हणटा पडींग आसात आनी तांची जमनी कोडी मोलाक येतात. फक्त मोपाकच न्ही, सगळ्या वाठारांनी हें चल्लां. ट्युरिजमाच्या नांवाचेर, डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर खंय हें बांदतात म्हणटात तुगेले बालभवन बांदता म्हणटात आनी वेळे जे पळय कोट्यावधी जे प्रोजेक्ट आज येतात तांकां जमीन जाय पडटा ती शेतकारांची कोडी मोलाक येतात आनी शेतकाराच्या बरोबरच तोंडाक पालन पुसल्यात. जाल्यार जेन्ना लँड रिकॉर्ड जातले, जेन्ना आमी खरे मालक जातले कसेल त्याची जमीन त्या प्रमाणे, तेन्ना आमी थारायतले की बाबा थंय सरकाराची दर आनी मार्केट रेट कितें आसा तो. कितें 2013 सालाक एक नवो एक्विजिशन लँड कायदो पास जाला आनी त्या प्रमाणे जो पळय शेतकार आसा ताका 3 टायम्स जी पळय रेट आसा मार्केट रेट तो व्हॅल्यू मेळटा. आज तुमी पळयात ते मोपा जवळ जवळ 2000 रुपया स्क्वेअर मिटर जमीनाचो भाव आसा, पूण लोकांक दिल्या कितले 25 रुपया. तर आमची मागणी आसा की जो पर्यंत हो म्हळ्यार ते आतां म्हणटा 15 ऑगस्ट आमी कितें काय विमान हें करतले ते आमी हॉल्ट दवरपाक जाय. सगळ्या लोकांक विनवणी करता, स्टेट मिनिस्ट्री तशेंच बाकीच्या लोकांक की बाबा तांकां उडोवपाक दिनाका तें विमान. जो पर्यंत तांचो सेटलमेंट जायना शेतकाऱ्यांचो, जे तांच्यो मागणी आसात त्यो दुरुस्त मागणी आसात, रास मागणी आसात, त्यो सगल्यो ताणें कितें काय म्हणल्यार सरकारान तांचे हें करपाक जाय, पुर्ती करपाक जाय. ताच्या नंतर तुमी एअरपोर्ट विमानां उडयात ना कितें उडयात. सरकार आमच्या बारीक लोकांक कांय पडलेलें ना. तुम्ही विमानां उडयात, हेलिकॉप्टर देंवयात आनी कितें आपल्या जाय तशी मनमानी आज चल्ल्या. त्या खातीर आमची मागणी आसा. आमी आतां मेमोरेंडम दिला कलेक्टरान सांगला की बाबा ते चीफ मिनिस्टराक दी कॉपी आनी बाकीचे कन्सर्न मिनिस्ट्री जी पळय आसा जे लँड रिकॉर्ड्स पळयतात तांकां दियात आनी कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर ह्या प्रमाणे सर्वे करात. जोपर्यंत कसेल त्याची जमीन आनी सर्वे राहील त्याचं घरची सर्वे जायना तोपर्यंत हो घोळ असोच निर्माण जातलो. नांवाचेर जावपाक जाय. आमी थारायतले की बाबा सरकाराक जमीन कशी दिवपाची ती आनी आमचे कितें डिमांड आसतले ते इतलें सांगता. बटे बाब, आज तुम्ही म्हापसा उपजिल्हाधिकारी आयले, कितें कारण आसलें, कितें जालें नेमकें? कारण ते दिसा स्पेसिफिकली आमचो रोहनबाब कवटे एज अ टुरिजम मिनिस्टर आपले पर्वरी मतदारसंघात एक केसीस ज्यो पेंडींग ज्यो आसा न्हू बेगींतल्या बेगीन तेजो सुटावो करपाक जाय म्हणून तो हांगा येयल्लो. म्हणून आमकां अशें दिसता की ट्युरिजम मिनिस्टराचें लक्ष हे टेनंटेड जमिनीचेर आनी कमी जमिनीचेर तेजें लक्ष आसा. तेन्ना आमी सरकारा कडेन आयज मागला की गोवा स्वतंत्र जावन कितकी तरी वर्सां जालीं आनी आयज गोवा स्टेटहूड डे. पूण खंयसून तरी आमकां दिसता आज 35 वर्सान आमचे जे कोर्टान डेप्युटी कलेक्टरान केसीस पेंडींग ज्यो आसा तो आज पासून सुटावो जाल्लो ना. आमचे जाणटे आसले ते मरोन गेले, आतां आमी उरलेले आसा. हो सरकार हो पोर्तुगीज गेल्या उपरांत तुमकां उगडास करता. पोर्तुगीज गेल्या उपरांत पोर्तुगीज जमीन जी आसली न्ही ते पोर्तुगीज जमीन हांगासून थंय घेवन वचोंक ना. हे जमीन हांगाच दवरून गेले. पूण त्यांच्या काळात जेन्ना व्हडले क्लार्क आसले पोर्तुगीज ऑफिसान जे कोण व्हडले ऑफिसर जे कामाक आसले तेंच्यांनी हे व्हडले जमिनी आपल्या नांवार करून घेतले. पण तेच्या उपरांत नांवार करून घेतल्या उपरांत शेतकार जे आसले ते व्हडले पयशेकारांचे आमची जमिनी कसोच गेलेले आनी आपल्या भुरग्या बाळांक शिकोवंक ना तेंच्यांनी. भुरगे बाळा आमचे शिकोवंक ना म्हणून अनएज्युकेटेड उरले. पूण तेजो हो मोबदलो आमकां सरकार दिता काय म्हणून हांव मोठो प्रश्न पडटा. आनी हे जमिनी ज्यो आयज आमचो रवी बाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा आनी तो प्रत्येकाक गोंयकारांक सांगतालो आपूण बहुजन समाजाचो लिडर, आपूण भंडारी समाजाचो लिडर, पूण तेणी कसेल तेची जमीन राहील तेचें घर हे बील आपूण करता म्हूण सांगतालो. आनी आयज हांव रवी नायका कडेन स्पेशली मागता की
कसेल त्याची जमीन राहील त्याचे घर येता ते असेंब्लीन मॉन्सून सेशनान त्यांनी बिल हे पास करून आमचे गोयचे कूळ मुणकार संघटनेक आणि गोयचे मुणकार आणि टेनंट आहात कुळो आसा त्यांचो हो प्रश्न सुटावो करपाक जाय. तुम्ही येयल्ल्या इलेक्शनाक प्रत्येकाक सांगता की कुळाचो प्रश्न टेनंटाचो प्रश्न हो आमी सॉल्व करता म्हणून सांगतात. जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत जेन्ना हे लोकांच्या घरा कडेन जेन्ना वयतात तेन्ना बाबा म्हणजे आपण जे कसलें काम करता पांया पडटा घरान नाक घसून सांगतात आमी लोकांची कामां करतले म्हणून. आयज खंयचोच मिनिस्टर आनी खंयचोच ऑपोजिशन आमी आज पळयता ऑपोजिशन म्हणटा ते कंप्लीट न्हिदलेले आसा. ऑपोजिशन हे बीजेपीचे सरकाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिता तुम्ही जमीन खायात आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून. ऑपोजिशन खंय आसा मोठो प्रश्न पडटा. आमचे बारीक बारीक समाज बहुजन समाज आज फसलेलो आसा कोणूच उलोवपाक पळयना. कोणाचे प्रश्न आयज नोकरीक लागून पडलेले आसा म्हणून ते लोक घरांसून भायर पडना. जमिनीची केसी आयज मिनिस्टराचे अगेन्स्ट उलयले जे मिनिस्टर सगळ्यांचे फायली वयर काडटात. मिनिस्टर हे आपणाक लागून काम करतात आपल्या पोटाक लागून काम करतात गोंयचे जनतेक लागून काम करिना. हांव मागता आयजचे दिसा टेनंट आयज जो गोवा स्टेट वूड डे आसा तितून हांवें म्हटलां की पोर्तुगीज हांगासून जमीन सोडून हांगा पोर्तुगीजाक घेवन वचना जमीन हांगाच उरल्या. आयज अख्ख्या गोंयच्या जनतेक हांव उदाहरण दिता. मोपाची जमीन शेतकऱ्यांची ही काडली गव्हर्मेंटान आपणाक जाय म्हणून सांगली घेतली जमीन आणि GMR कंपनीक दिली. GMR कंपनीन स्वताचे पयशे आपले कडेन घातले आणि कन्स्ट्रक्शन केलें आणि हे जमिनीचे GMR कंपनी गव्हर्मेंटाक PPPच्या अंडर घेतलेले आसा. तेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना आमची शेतकऱ्याची जमीन घेता गव्हर्मेंट जेन्ना शेतकऱ्याची जमीन घेता टेनंटी लँड घेता कमीदार लँड जेन्ना घेता न्हू तेन्ना गव्हर्मेंटान ही स्वता आपूण डेव्हलप करपाक जाय. सरकारा कडेन जर पयशे जर ना जाल्यार सरकारान हे जमिनीक हात घालूंक फावना. सरकार कितें करता आपले दिल्लीसून जे कोण मोठा भाई आहा छोटा भाई बी आसा न्हू तांकां जमिनी घेवन दिता. मागता हांव की गव्हर्मेंटा कडेन आमची जमिनी घेतल्या उपरांत ही PPPच्या अंडर जर तुमी जमीन कोणाक जर दिता जाल्यार आमच्या शेतकऱ्याक तुमी पार्टनरशिपाक आमच्या प्रत्येक गोंयकारांक घेवपाक जाय टेनंटाक घेवपाक जाय. पूण मागता देव बरें करूं.